माझे नाव सुरेश सदा पेडणेकर. तुम्ही खंयची न्हय आनी हांव पैंगीण पैंगीण काणकोण. सगळे हे दल कितें 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 एक्झॅक्टली सांगूंक शकता? हें म्हळ्यार एक पयलीं सावन करत देवाची एक जागर म्हणटा तें. आनीक देवाची हें आसा पळय न्ही देवूळ आसा पळय थंयचो सांजचो असो म्हणजे 7 नंतर हो ही कट्टी घालून आमी देवा मुखार जागर करपाचें नाचपाचें आसता. प्रत्येक हें पयलीं गणपतीचें घालपाचें, मागीर कृष्णाचें, मागीर राधा, मागीर शंकर, मागीर हो जालिमन, मागीर तुजें तें हे पुतणी, मागीर वागाचें आनीक लास्ट म्हणटा तूं हें करपाचें म्हातारेचें. आनी मागीर हें घोडो पळय आसा न्ही तो जेन्ना जात्रा जाता जात्रेच्या वेळार हो घोडो सगळें जाले नंतर शास तेन्ना हो घोडो फिरोवपाचो आसता. कितली पोरणी आसा ही जवळ जवळ 150 वर्सां पयलीं आसतली. म्हणजे तसो इतिहास ना पूण 1857 सावन आमकां हेजी हें मेळटा. तेजी पयलीं सुद्दां आसूं शकता हेजो हें. म्हळ्यार म्हाजी आतां 5वी पिढी, म्हाजी पयलींची आतां आसा ते 4 पिढी जालें ना मागीर मातसो तेजे पयलींचें कितें आसपाक शकता. ती पोरणी आहा ती आमी कांय तशीच आहा म्हणजे नवी बी केलें ना तशीच आहा पोरणी. इतले सांबाळून दवरपाक कशी कितें करतात? आमी म्हणटा एक बरें हितूंत दवरतात आनी 5 वर्सांनी जात्रा जाता पळय बेताळाची तेन्ना पेंटींग करतात. हय दर वर्सा पेंटींग करतात? 5 वर्सांनी 5 वर्सांनी. 5 वर्सां पेंटींग करतात. हय आनी कशी तुमीच खेळटात कशें कितें आसता खेळ? खेळपाचें म्हळ्यार हें घेता आमी आमची धोतर न्हेसोवपाचें, माथ्या वयल्यान वायट कपडो आनी तोंडाक घालपाचें आनी नाचपाचें स्टेप्स बाय स्टेप. वाजोवपी आसता त्या प्रमाणे स्टेप्स बाय 2 स्टेप्स नाचपाचें. पयलीं दिवटी बी पेटोवन तेजे रातीन करप तें दिवटेची उजवाडां करपाचें आसता. तुमच्या फॅमिलीन सांबाळून दवरतात? हय आमचें सांबाळून दवरतात. तुमच्या फॅमिलीन कोण कोण खेळटा? सद्याक हांव करतां. म्हाजे पयलीं म्हाजो बापूय आसता करतालो, काका आसता करतालो, मागीर आजो तेजे पयलींचो, पोंजो तेजे पयलीं आनी पोंजे आनी ते नंतर आतां ही फुडें हांव करतां. कंटिन्यू मागीर चालू दवरपा पडटा न्ही करपाकूच पडटा हें शास्त्र नाल्यार देवाची फुडलीं काम जायना अशें आहा. हें केल्या शिवाय फुडलीं देवाचीं काम जायना अशें आसा. हो पेडणे जागर आतां पयलीं आमी परशुराम देवळा कडेन करतात. खंयच्या म्हयन्यान जाता? तो एप्रील मार्च एप्रील म्हयन्यांत जाता. शिगमो जावन? हय शिगमो जाले नंतर होळी जाले नंतर होळयेचे पयले आयतार येता पळय बियेची जात्रा जाता पळय बिये ही बियेची जात्रा फर्स्ट आयतार येता पळय त्या आयताराक करपा पडटा. म्हळ्यार 3 जागर आसता. म्हळ्यार 3 गांवां भितर एक जागर तो. म्हळ्यार पयलें पैंगीण, मागीर लोलयें म्हण आसता आनी तिसरो खरगाळ अशें 2 जागर आनी एक दिसपेन म्हण आसता. दिसपेन म्हणटा दिसान करपाचें, जागर म्हणटा रातीन करप अशें तें करप. ते नंतर मागीर बेताळा देवळा कडेन आमचो बेताळ देवूळ पैंगीण ना पैंगीण हय तें कितें जाता तेका पयलीं म्हणल्यार तुगेलें जात्रे करतात. जात्रा येता पळय गड्याची जात्रा म्हणटा तेन्ना करता. मागीर गड्या जात्रे नंतर मागीर तोको आसता. तोको म्हणटा 7 गांवां ते भयणी सांग पावतात बेताळ ते मागीर सगळें फिरून बिरून येले नंतर मागीर सांजे नंतर मागीर देवा मुखार ही जागर करप आसता. 3 जागर आसताले पयले दीस दुसरे दीस आनी तिसरे दीस आनी मागीर ती सांगता जाता म्हळ्यार सगळें मागीर हें जाता. तशेंच गड्याचे जात्रे बी तशें पयलीं आमी सुरवात करपाची लास्ट सगळी गड्या जात्रे नंतर मागीर सगळीं सोंपोवपाची. जयकुमार प्रभुगांवकर बेताळ देवालयाचो माजन ही चौगुल्यांची 1 2 हे बेताळ हो जाण हो तुगेलो गडो हो परत गण हो गडो परत हो गडो हो बेताळ मस्मारी हो काटकार हो मडवळ हो तुगेलो गडो आनी हो बेताळ. जो पळय आमचो देवाची हे आसात न्ही प्रत्येकाक कामां आहा वेगळी कम्युनिटीची म्हळ्यार ताका एक अमकें काम जाता. तो काटकार म्हणून आहा देवालयाचो कोण तुगेलो सगळ्याचे जबाबदार तेगे उरता. ताचे खातीर ताका च्या बूक दिला. हे चुकून आमगे ते पेंटरान सोरोप केलो तो देवालया कपडे देवालया मडवळ आहा थंयलो ह्यो तेगेले सिंबॉल मडवळान हें घेवपाचें. तशी ही जो देवळां आमी मारता बकरे आनी कोंबे ताचे खातीर हे सिंबॉल पळय सुर्यानी हे तेगेले जो मारता तेजे
जो कोण मारता पळय न्ही तेगे हे ते फॅमिलीचे मागीर येते दवर हय एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार खंयचे खंयचे कम्युनिटी आनी हय 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 आमची पळय हिंदू बेताळ देवूळ आसा पळय न्ही आनी परशुरामाचें आतां सगळ्यो हिंदूच्यो सगळ्यो कम्युनिटी लागता आमकां इस्कान म्हणजे म्हजें नांव कॉल सगळें शांताराम देवा शांताराम देवा कडच्यान येयलो हो आमी जागो दाखयता वर्साक 3 फावटी कितें दाखयता तशी देवाचें हें आसा तें दाखयता आमी फस्ट आमी हें गणपती सोंग दाखयता गणपती सोंगा फाटर आमी हो कालतिका सोंग दाखयता कालतीक मोड मागीर आमी कृष्णा सोंग हेजें कृष्णा सोंग दाखयता तेजे फाटल्यान कृष्णा सोंग दाखयता मागीर पायक आनी म्हाजी वयता पायक देव वयता तेजी सोंग दाखयता तेजे फाटल्यान आमी हें चंद्रुला म्हणून दाखयता कळ्ळें पेडणे कॉल्म सगळें दिवण कॉल्म कॉल्म सांगा तेका मागीर तांबडो म्हणून दाखयता मागीर कृष्णा दाखयता मागीर पळय अमोल दाखयता मागीर हो मादान दाखयता आनी हें हें गोंयडीचें सोंग आसा सगळे हेज्या खातीर हय हेज्या आसता